भाजपाचो लोकसभा वेंचणुकेचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकान फाटलीं 20 वर्सां गोंयचें प्रतिनिधित्व केलें. तो देशाचो मंत्री जालो. श्रीपाद नायकान बुधवारा आपणे केल्ल्या कामाची म्हायती जाहीर केल्या. तांणी जाहीर केल्ल्या म्हायतीचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला. श्रीपाद नायकान आपणे केल्ल्या कामाचो अहवाल लोकांसमकार जाहीर केला. तातूंत ताणें सारकी म्हायती दिल्ली ना अशें काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. आमकां ह्या कार्याचेर आक्षेप आसा. तेणी जो अहवाल सादर केला तेचेर आमी संतुश्ट ना. तेका आमकां कांय दुबाव आसात. 1000 प्रकल्पाचो हिशोब सादर केलो. फाटल्या 20 वर्सांक 1000 प्रकल्प मार्गी लागले असो आमचो खासदार सांगता. ह्या 1000 प्रकल्पांनी तेणे सांगल्या प्रमाणे 80 कम्युनिटी हॉल, सभाघर गृहां आनी 70 स्मशानभूमी दोनूय एड केले जाल्यार 150 जाता. बाकीचे 850 हे प्रकल्प कसले हो आमकां दुबाव पडटा. फक्त हे 80 कम्युनिटी हॉल आनी 70 स्मशानभूमी ह्यो प्रामुख्यान तो सांगता. आनी बाकीचे 850 प्रकल्प हे कसले. ह्या 850 प्रकल्पान तो म्हणटा की आपणें स्कुलान लॅपटॉप दिले, प्रिंटर दिले, कॅमेरा दिले. आतां आमकां दुबाव मारता की वाटेन गव्हर्मेंटूय लॅपटॉप दिता, स्कुलांक भुरग्यांक लॅपटॉप दिता, प्रिंटर दिता आनी आमचो खासदारूय दिता. हें काम कोणाचें? श्रीपाद नायकान खासदार म्हूण गोंयांत जे कितें प्रकल्प हाडल्यात ताची लोकांक गरज आसली, लोकांची तशी मागणी आसली, काय विनाकारण खासदाराक निधी मेळटा म्हूण ताचो इबाड केला असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान ट्रेजन डिमेलो वरद म्हार्दोळकारा बरोबर बेरेस्तारा दीस काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. तो आपणाच्या फाटल्या 5 वर्सांचो हिशोब दिता आसतना सांगता की आपणाचे 217 प्रकल्प पुराय जाले, 38 प्रकल्प 2 म्हयन्या नंतर पुराय जातले आनी 67 प्रकल्प 4 म्हयन्यान पुराय जातले. अशे एकंदरीत 322 प्रकल्प ह्या 5 वर्साच्या कारकिर्दींत पुराय जाले म्हणटा. आतां ह्या प्रकल्पांनी लोकांक कितलो फायदो जालो, कितलो तेचो समाजाक उपयोग जालो आनी खऱ्यांनीच खासदारान केल्लीं कामां ही त्या लोकांक गरज आसली काय फक्त पयसो येयला म्हूण तो कशाचो कसोय खर्च केलो. हेचेरूय एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. फाटल्या 5 वर्सांक 25 कोटीची कामां MP लेड फंडांसून केली अशें तो सांगता. श्रीपाद नायक खासदारच न्हय जाल्यार देशाचो मंत्री आसलो. मात ताचे कडेन आशिल्ल्या मंत्रीपदांतल्यान एकय प्रकल्प आजून गोंयांत उबारिल्लो ना. तशेंच ताचे कडेन आशिल्ल्या खात्यांनी कितले नोकरे श्रीपाद नायकान गोंयकारांक दिल्यात. तशेंच ताका दिल्लीं मंत्रीपदां नरेंद्र मोदीन श्रीपाद नायक मंत्री म्हूण अकार्यक्षम आशिल्ल्यान ताचे कडलीं मंत्रीपदां काडल्यान काय कितें असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान केला. ह्या आमी 5 वर्सांचोच जर हिशोब केलो, आयुश मंत्री म्हण तुजें ह्या देशाक आनी गोंयांक तुजें योगदान कितें? एक तरी ल्हानशें क्लिनीक तूं चालू करूंक शकलो, एक तरी हॉस्पिटल तूं चालू करूंक शकलो. आयज तो लोकां मुखार सांगता की एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्टांत एक हॉस्पिटल जातलें आनी एक सावथ डिस्ट्रिक्टांत जातलें. पूण तें केन्ना जातलें? ह्या 5 वर्सांक कित्याक जालें ना? आमच्या सरकारा कडेन कितल्योश्योच इमारती आसा जावं आमी भाड्यान घेवंक शकतात. त्या इमारतींनी आयुश मंत्रालयाची हॉस्पिटलां चालीक लागोंक शकतालीं. एक तरी प्रकल्प मंत्री म्हण हाडला. तूं सांगता इतके प्रकल्प हाडले, तो खासदार म्हूण हाडले, MP लेड फंडांसून हाडले. तुज्या मिनिस्ट्रींतल्यान आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या देशा खातीर
एक तरी प्रकल्प असो आसा त्याचो उल्लेख तूं कर. आमच्या ह्या खासदारा कडेन आनीकूय खुबशीं मंत्रीपदां आसलीं. आयुष मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त आनीकूय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आनी मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिजम हें तेजे कडेन दिल्लें. ते कित्याक काडून घेतलें हें लोकांक आयज मेरेन सांगूंक ना. आनी तेच्या बदलाक ताका दुसरीय दिली ना. हें कित्याक जालें? मोदीक हेचेर विश्वास नासलो काय वो अकार्यक्षम म्हणून ती काडून घेतली? आनी आयुष मंत्रालय आसा तितूनय अकार्यक्षमता तेची दिश्टी पडटा. कित्याक आजून एकूय प्रकल्प खंयच चालीक लागूंक ना. वचात थंय गोंयान जर कितें जालां जाल्यार फक्त अवेरनेस प्रोग्राम, वैद्यकीय शिबिरां इतलेंच फक्त जालां. तेच्या पयलीं हो आमचो खासदार आनीकूय तेचे कडेन मंत्रीपदां आसलीं. युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट शिपिंग, सिव्हिल एव्हिएशन, रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, फायनान्स इतली मंत्रिमंडळांनी काम केलो हो मंत्री. 20 वर्सांनी जेन्ना तूं हिशोब दिताय तेन्ना ह्या खात्यांनी तुजें गोंया खातीर कितें योगदान, ह्या देशा खातीर कितें योगदान दिलें तो हिशोब दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक तुज्या ह्या सगळ्या मंत्रिमंडळांतल्या ह्या सगळ्या ही मंत्रिपदांसून तूं गोंयच्या तरणाट्यांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो? गोंयान जे आमचे शिकलेले तरणाटे आसा तेंच्या खातीर तुवें कितले रोजगार चालीक लायले, कितले आमच्या तरणाट्यांक तुवें काम दिलें, कितले जॉब क्रिएशन केलें, हो हिशोब दिवपाची गरज आसा. तो हिशोब तुवें दिवंक ना. खासदार श्रीपाद नायकान जाहीर केल्ल्या कामाचो काँग्रेस पक्ष नियाळ घेतले आनी तांणी दिल्ली कितली म्हायती खरी आसा हें उक्ताडाचेर हाडटले अशें अमरनाथ पणजीकारान सांगलें. बेकार तरणाटे घेराव घालतात, टॅक्सीवाले घेराव घालतात, मायनिंग डिपेंडंट लोक घेराव घालतात. काल मया सरवण गांवान हांगा ताका घेराव घातलो की आमचो प्रकल्प, आमची स्मशानभूमी खंय पावली. आयज पयले फावटी आमकां पळोवंक मेळटा की ह्या खासदाराक वचात थंय लोक घेराव घालतात. वो भाऊ परस एक खासदार आसा, एक मंत्री आसा, एक जबाबदार व्यक्ती आसा. तेणी आपणाची जबाबदारी, तेणी आपणाची कार्यक्षमता आनी तेणी आपणाचो वावर हो लोकां खातीर, गोंयच्या जनते खातीर, देशाच्या जनते खातीर करपाचें आसलें, जो फेल जाल्लो आसा. जी पुस्तके काल प्रकाशीत केल्या तेचो आमी परतून एकदां नियाळ करतले आनी दर प्रकल्प वो खंय आसा, कितें जाला हेचो आमी अभ्यास करतले आनी परतून आमी तुमच्या मुखार येतले.